म्हापसा मार्केटातले फुटिल्ले पाईपलाईनीची दुरुस्ती करतले। सरकार व्यावसायिकांकाय त्रास जावचो ना हाची जतनाय घेवन पॅनल्स बसयतले। म्हापसा मार्केट समितीचो अध्यक्ष आशीर्वाद खोर्जुवेकारान सांगला। म्हापसा मार्केटान बसयल्ल्या पॅनलांची मार्केट कमिटीचो अध्यक्ष आणि पालिका वांगड्या सयत मार्केटान तपासणी केल्या। काय पॅनल्स फुटिल्ले पाईपलाईनीचेर बसयल्ल्याची कागाळ पालिकेंत नोंद जाल्या। तांत्रिक गजाली मतीन दवरून आणि व्यावसायिकांक कसली आडखळ जावची ना हाची जतनाय घेवन पॅनलांचे काम मुखार व्हरतले अशें खोर्जुवेकारान सांगले। आयज मार्केटान आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन घेतलेले आसा। ते LP म्हणजे जे आमी पॅनल्स बसयता थंयच्यान ट्रान्सफॉर्मर न्हय ते पॅनल्स लायट वेट आसता तेका ते पॅनल्स बसून जी कनेक्शन्स वयतली ते पळोवपाक येल्ले आसा। कारण हांगासर मातशे एक हर्डल येता म्हणजे जाग्याचो रोड आमकां एक वाटूय सोडूंक जाय हे सोडूंक जाय आनी तितूर एक मार्ग काडूंक जाय म्हणटकीर हांवें कितें केलें जॉयंट इन्स्पेक्शन आपयलें। तितूर आमचे मार्केटाचे MMA आमचे सगळे अध्यक्ष आनी तेंचे मेंबर्स सगळे येयल्ले आसा। आमचो ME येयल्लो आसा, तशेंच AE येयल्लो आसा, तसोच कॉन्ट्रॅक्टर ताका हे दिला तो चंद्रन तेंचो ते येयल्ले आसा आनी सगळे जॉयंट मेळून सगळ्यांनी मेळून म्हणजे डिस्कशन करून खंय कितें मार्ग काडूंक मेळटा थंय आमी काडलेलो आसा आनी सगळे ताका स्पॉट दाखयल्ले आसा जेणे करून आतां फुडें प्रॉब्लम येवंक उपकारना। म्हणजे कितें आसा प्रत्येक जाग्यार जर एक ते घालतलो बसयतलो जाल्यार 3-4 हजार ताका खर्च आहा। म्हणटकीर जे हांवें म्हटलें की सगळ्यांक डिस्कशन करून सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन हे आमी काम करुया जेणे करून म्हणजे तेकाय लुकसाण ना आनी लोकांकूय त्रास ना। कालच्या पयलीं एक इन्स्पेक्शन केलें तेंचे रातचे आनी आमी तांकां सुटेबल स्पॉट्स दाखयल्ले आनी तांकां सांगलेलें की गटराचेर घालपाक एवॉयड करा कित्याक सांग फाल्यां गटर चॉक जातले आनी पावसान प्रॉब्लम जातलो। तरी सुद्दां तेंच्यांनी जाग्याचो प्रॉब्लम आसा म्हणून तेंच्यांनी ते थोडे गटर घातलेच। तर आयज आमचे आनी थँक्यू म्हणटा सगळे मिडियाक की तुमी हो इशू हायलायट केलो, स्पेशली आमचे शेखर नायकान हो इशू हायलायट केलो, तशेंच बाकीच्या न्यूजपेपरांनी हो इशू हाडलो म्हणून खंय तरी आयज तांकां जाग येयली। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आणि संगीता ओली।